जेन्ना आमचो ब्रिज एक मॉन्युमेंट म्हणटा आमी अटल सेतू इनॉग्रेट केलो तेन्ना आमचो चीफ मिनिस्टर हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर पर्रीकर यांच्यांनी अमेरिकन प्रेसिडेंटाक कोट केलो आनी ताणें म्हटलें की इन वन ऑफ हिज कोट ही सेज की अमेरिका इज रिच बिकॉज द रोड्स आर गुड. तेच एप्लाय करता आसतना म्हाज्या इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका दिसता एम्फसिस आर गिवन ऑन गुड रोड्स, एप्रोचेस टिल द लास्ट हाऊस ऑफ द विलेज. सगळ्यांक मोटरेबल एक्सेस मेळपाक जाय. वेरेवर पॉसिबल वी आर डुईंग इट विथ लीगल पेपरवर्क, नॉट बाय एनक्रोचिंग एनीबडीज प्रॉपर्टी but by taking consent of the people, consent of the owner of the properties. आणि हे करता असताना we are doing some very good development with regard to the roads. आता today morning we have inaugurated एक रोड आम्ही inaugurate केल्लो आसा, कुमियामा रोड ज्या जाग्यार just because of a 500 meter stretch people had to go all the way around, now can reach from one ward to the other ward. एक 500 मिटरान म्हणजे 3 मिनटांनी तो ज्या जाग्यार एक 10-15 मिनटां लागतली ते 3 मिनटांनी फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड यू कॅन रीच. सगळ्यांक खबर आहा की ह्या रस्तो कितल्या वरां जातलो पळय तो. पण आउटसाइड गिरी दे आर ट्रायन टू प्रोजेक्ट की आमी फोर्सिबली लोकांच्या भाटांनी लोकांच्या हितून रस्ते करतात म्हणून. वेरेज वी आर फॉलोईंग द लॉ, वी आर लॉ अबायडिंग बाय द लॉ. आणि दिस पर्टिक्युलर रोड इज डन विथ प्रॉपर टेंडरिंग, विथ प्रॉपर गव्हर्नमेंट प्रोसिजर्स, by obtaining NOCs from the concerned authorities, and also जो रस्तो आसा was acquired by WRD. So WRD has also granted us NOC. Cost 16 lakhs हो फक्त रोड आणि बाकीचो हे आसा. तसोच आमचो हो सायड रोड जो आमी फ्रॉम NH17 टील पारा रोड वयता पळय हेजी अत्यंत गरज आसली. वायडनिंग ऑफ द रोड इज कॅरीड आउट. तुम्ही पळयता काम आमचें चालू आसा. तर जितले ट्रॅफिक मुवमेंट जाता विथ द हेल्प ऑफ GPS when they try to reach a touristic destination like Kalangut, they put on the GPS on and the first thing they type is Kalangut. वो रस्तो प्रामुख्यान दिसता आणि वो रस्तो वाडपाची गरज आसली. सो वी आर वायडनिंग दिस रोड एज वेल एज द अदर रोड्स फ्रॉम म्हणजे जितले रोड आमचे टुरिझम सर्किटाक वयता आमच्या लोकांक एज लास्ट टायम ऑल्सो हॅव मेन्शन्ड ह्या रस्त्यांची आमकां चड गरज पडची ना. वो रस्तो चड ट्युरिस्ट यूज करता आणि ते डेस्टिनेशन पावपाक यूज करता. आमच्या लोकांक इतलो फायदो जातलो की हांगासर ट्युरिस्ट कंजेशन, व्हेकल कंजेशन जावचें ना. लोकांक जे आमचे स्थानिक आसा पळय हेंकां ह्या ट्रॅफिकाचो त्रास जावचो ना.